पुर्तुगेज काळात सावन गोयच्या इतिहास दायजाचो महत्वाचो भाग म्हळ्यार हातकापो खांबो. हाका सरकारान राष्ट्रीय वारसो वा दायजाची सुवात म्हण घोषीत करची अशी मागणी राष्ट्रप्रेमी संघटनेन केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस. 19 डिसेंबरा पयलीं गोंय स्वातंत्र्य दिन न्ही 19 डिसेंबर ताच्या पयलीं ऑल रिलेटेड गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट जी आसा हातकात्रे खांब्याचे सकयलो भाग जो आसा दॅट संरक्षक भिंत जाका म्हणटात ती सगळी कंप्लिटली मोडल्या. मोडकळी काय ना काल रातचोच थंय वचून आयलो आणि अत्यंत डिलॅबिलेटेड कंडिशनान आसा. इट हॅज अ हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स. हे सगळे आयचे गोंयचे स्वाभिमानी लोक जे आसा गोंयकार जे आसा आमी एवरीवन विल एग्री विथ दॅट. आणि पोर्तुगीज इन्क्विजिशनाचे मोठे सिम्बॉल ते म्हणजे आमकां नांवा वयल्यानूच कळून येता. सो सरकारान आणि सगळ्या खात्यांनी 19 डिसेंबराच्या पयलीं ताजे सगळें कितें जें करूंक जाय म्हणजे रिनोवेशन आनी जें कितें मॉडिफिकेशन ताका जें गरज आसा तें करचें. नाजाल्यार मागीर सगळ्यो राष्ट्रप्रेमी जयेशान सांगिल्ल्या प्रमाणे सगळ्यो राष्ट्रप्रेमी संघटना एक दबाव वाडोवन आमकां जें जाय म्हणजे वॉट एवर अवर ड्युटी इज टुवर्ड्स दॅट प्लेस ती आमी करतले अशें एक सादारण निवेदन सरकाराक. ताज्या स्थलांतरणाचो विचार सुद्दां खंयच्याच सरकारी खात्यान करचो न्ही. ताजें स्थान जें आसा तें अबाधित उरचें आणि ज्या स्थानाचेर तो भग्नावस्थेन आसा सध्या ताजी पूर्ण डागडुजी सगळी खाती जी आसा सरकारी तांच्यांनी करची. कारण हो सगळ्या स्वाभिमानी गोंयकारांच्या मानाचो आणि प्रतिश्ठेचो प्रश्न आसा. सो त्यामुळे 19 डिसेंबर पर्यंत आमी सरकाराक मुदत दिता की ताणी ताजे व्यवस्थित लक्ष घालून संबंधित खात्यांनी ताजी व्यवस्थित डागडुजी करची. एक्चुअली हायवे आसा बरेच जाग्यार अशें दिसता की बारीक बारीक प्रोटेक्टिंग मेटलिक हे लायतात ते पोल्स लायतात प्रोटेक्ट करतात सो दॅट एनी व्हेकल शुड नॉट कम अँड डॅश ऑन दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट. सो दॅट वे यू कॅन प्रोवायड ते दिवपाक काय हरकत नासता न्ही. हे सादी गोष्ट आसा आनी खरें म्हणजे सरकारा कडेन डिमांड करचें पडटा हे लज्जास्पद जाता. स्वताहून हाची दखल घेवंक जाय. राष्ट्रीय वारसा सारकी गोष्ट आसा. अन्य देशान आपले हेरिटेज कितें आसतलें ते जपपाचो प्रयत्न करतात न्ही.